नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक काल एक मडगांवां एक घडणूक घडली, ती म्हणजे आमचे पावर हावजाचे जी फुटपाथ आसा ताजेर तो एनक्रोचमेंट घालून जे गाडे आल्यात ताका ते काडून उडोवचे असो आदेश आमचे दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी एग्नस लिटस हाणें मडगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्याक दिल्ले आसा. आनीक ताका लागून एक प्रश्न निर्माण जाला की तो म्हणजे मडगांवां जी अतिक्रमणां वाडल्यात ताचो प्रश्न. आनीक एक म्हणटात ते ही अतिक्रमणां आसची न्ही अशी क्लियर कट हायकोर्टाची ऑर्डर आसतनाय ही अतिक्रमणां जातात. आनीक अर्थातूच ती जातात ती राजकीय आशिर्वाद आशिल्ले शिवाय जावप शक्य ना हें सगळ्याक खबर आसा. सो ह्या परिस्थितीक मडगांवची सद्याची परिस्थिती कितें आसा आनीक दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान जो आदेश दिला ताचें आतां खरेंच पालन जातलें काय कितें हे हाजेर चर्चा करपाक आमी मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष आनीक शॅडो कावन्सील मडगांव हांचे निमंत्रक सावयो कुटीन हांकां आपयल्यात. सावयो येवकार तुका. सावयो हांवें म्हणटा तसो की मडगांवाक आतां इतले एनक्रोचमेंट वाडल्यात, हायकोर्टाचे क्लियर कट हे आसा डायरेक्शन्स आहा आनी ह्या डायरेक्शनाक लागून कितलेशेच जाण जे पयलीं गाडयेवाले आशिल्ले ते उपाशी हे जाल्यात, तांगेलें रिहेबिलिटेशन अजून जावंक ना आनीक हे नवे गाडी येतात. हे कितें कशें? हायकोर्ट ऑर्डर 148 ऑफ 1997 ह्या ऑर्डरी प्रमाण रोड वायडनिंग एरिया जावं फुटपाथ एक्सेसीस क्लियर आसपाक जाय आनी कसलेच भाशेचो एनक्रोचमेंट जावपाक शकना. सो ह्या ऑर्डरी प्रमाणे कितलेशे गाडे काडपाक पडले. आज आमी कितले जाणां पळयता तांकां परमनंट रिहेबिलिटेशन मेळोंकूच ना. एक्चुअली ऑर्डरीचो एक भाग आशिल्लो रिहेबिलिटेशन करपाक. रिहेबिलिटेशना प्लॅन सुद्दां ड्रॉ जाल्लो ऑपोजीट कामत हॉटेल कोलवा सर्कल, तो लँड एक्वायर केल्लो स्पेसिफिकली फॉर दॅट, थंय रिहेबिलिटेशन, पूण तें सुद्दां कंप्लीट जावना. आनी ताजे उपरांत कितें जाल्लें आहा, एक हँडीक्राफ्ट्स म्हण एक स्कीम आयली गोवा हँडीक्राफ्ट्सा हेचेर आनी तातूंतल्यान ह्या गाडी दिवपाक लागले. सो तेन्ना हेय बी गाड्या परतून रोड वायडनिंग एरियांकूय येवपाक लागले, ऑफिशियली येवपाक लागले. ते कशें अलॉटमेंट जाता तें काय ना, पूण एक्चुअली गोडे रिकॉर्ड आसल्यार रिकॉर्ड चॅक केले जाल्यार म्हाका दिसना ते रोड वायडनिंग एरिया अलॉट जाले आसा म्हण. आतां हे पर्टिक्युलर जो आसा आवटसायड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आखे हांगा गव्हर्मेंटान स्वता तांकां शेड बांदून दिल्ले आसा. Government or municipality? Whether municipality, PWD, some authority of the government has constructed that the shed and तातून ते हें घातलेलें आसा समजला. सो हे खंयच प्रमाणान हें चलता तें खबर ना. हातूंत आतां हो जेन्ना प्रसंग अशें म्हणटा तूं त्या टायमार हांव एक मेसेज दिवपाक सोदतां चड करून आमच्या मडगांवचे. कित्याक मडगांवचो आमदार जो आसा न्ही तो तुका कितें करपाक रेडी म्हळ्यार इलिगल. तूं इलिगल कितें कर पूण आपणा अंडर राव. तुका सपोज लिगल करून दिलें जाल्यार तुका ताची गरज ना समजला. सो इलिगल हातूंतल्यान इलिगल कर म्हणटात ते आमदारान सांगलें आनी सांगलें न्ही माणकडे हांव करता म्हणटा एक्झॅक्टली. सो ती मेसेज दिवपाक सोदता हांव की आमच्या तरणाट्यांक जे आपलो इतलो कश्ट करून हें करपाक सोदता, धंदो करपाक सोदता, असले हाका बळी पडपा न्ही. कित्याक फायनली मागीर हे भाशेन खंयच्यान तुका प्रसंग येतलो आनी खंयच्यान तुका तें फायनली काडपाक पडटलें हें सांगूंक शकना आमी. आनीकूय सांगता हें कंटिन्युएशन जाता तुका. आतां आनी एक जाल्लें आसा हेच भाशेन इलिगल. आतां तूं म्हणटा त्यांच जबाबदारी म्हण फायर स्टेशना सायडीन एक झोन डिक्लेअर केल्लो फॉर वेंडिंग आनी वेंडिंग एक्ट आसा. वेंडिंग एक्ट कित्याक केल्लो की जे हॉकर्स सगळे फुटपाथाचे आसा ते टायम टू टायम मागीर म्युनिसिपालिटी काडटा, फायन लायता सगळे. सो तांकां एक नोटिफायड झोन्स आसचे म्हण वेंडिंग झोन आयडेंटिफाय केल्ले, 3 आयडेंटिफाय केल्ले. एक हांगा फायर स्टेशना कडेन, एक दावोली जंक्शना कडेन आनी एक हांगा ते ब्रिजा सकयल नावेली ब्रिजा सकयल. सो हांगा फायर स्टेशना कडेन वेंडिंग झोन हें केलं, शेल्टर घातली, शेड घातली आनी ते शेडी भितर गाडी अलॉट केल्या. आतां वेंडिंग झोनाचो इतले एक्ट आसा, क्लियर स्पेसिफिकेशन आसा की तांकां लॉट्स व्हरपाचे आनी लॉट्स सिस्टमान. सपोज 25 स्पेसीस आहा आनी 40 बेनिफिशरीज आसा जाल्यार लॉट्स घालून तांकां फर्स्ट 25 तांकां दिवप फॉर अ स्पेसिफीक पिरियड. हांगा कितें काय म्हळ्यार हें दिलां, किऑस्क घालून दिल्या थ्रू PWD हें केलें. PWD आतां कोणा घातल्या भितर. सो फायनली खंयच्या तरी कोर्ट ऑर्डराचेर तांकांय हें येतलें. RTI मागली PWD म्हणटा आपूण दिवना, म्युनिसिपालिटी कडेन मागल्यार म्युनिसिपालिटी म्हणटा आपूण दिवना. दिलें कोणें? लायटी कनेक्शन आयलें कशें? सो हे भाशेन हे सगळे इलिगल जी आसता शॉर्टकट्स आमचो मडगांवचो आमदार हें करून दिता तांकां. कित्याक तांणी तशेंच रावपाचें पूण आपणा अंडर रावपाचें.
सो ज्या टायमार मागीर तांचे प्रसंग येता त्या टायमार मागीर ते कोण मडगांवचे आमदार फकत आतांच करता काय पयलीं साकून करतालो तेंच म्हणटा तुका सो ताजेरूच तो सर्वायव जाता न्ही ताका लिगल बिझनस म्हणटा ना आनी सामकें लेटस्ट आतांची खबर सांग तुका आतां आमी इतली टायम बॉब मारताले की हांगा मडगांव शारान रेंट अ बायक रेंट अ कार पार्किंग करून सगळे ऑक्युपाय करतात तुका खबर आहा कितले फावटी तुमी न्यूज हाडला आनी आरटीओचे क्लियर कट स्पेसिफिकेशन आहा की ताणें आपलें ऑफिस करचें आनी ऑफिसान दवरचें म्हणटा नॉट ऑन द रोड त्या टायमार एक सादो भुरगो एक कॉबलराचो भुरगो समजला तो एक शॉप घेता शॉपांतल्यान ट्रेड लायसन्स काडटा आनी थंय आपलो धंदो स्टार्ट करता चेअरपर्सन स्वता इनॉग्रेशन करता ह्या ऑफिसाचें आनी आज कितें म्हणल्यार जेन्ना तो व्हेकल्स ते आपल्या ऑफिसा भायर दवरता नॉट इवन ऑन द रोड सेटबॅक एरिया भितर आपली शॉपां मुखार आरटीओ येता ते फायन घालपाक आय कांट इमॅजिन दीस म्हळ्यार ते हॅरेसमेंट करपाक ते बंद कर म्हण कित्याक आनी कोण तरी कंप्लेन करता म्हण आरटीओ थंय पावता आरटीओ रोडार जेन्ना पार्किंग जाता हे रेंट अ बायक रेंट अ कार ते केन्ना चलन दिवना सो तो त्या भुरग्याक कडेन चिंतून येता आसतलें आपण इलिगल करताले तें बरें आशिल्लें पण हांव लिगल करपाक गेलो आनी फसलो पण आता सद्याक जी आमचे पॉवर हावसा कडेन जो प्रॉब्लेम जाल्लो दॅट नॉट ओनली दोज हे ते किओस्क आहा ते फातराचे आहा तेच न्ही आमचे काशीनाथ शेट्टी जी हांकां हे केला ती एज अ ई म्हूण केल्या काडपाचें प्लस आनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाला की बाकीचे जे रोड वायडनींग एरिये ते आतां ते आमगेले ते रिंग रोड म्हणटा कुशीन आनी गाडी आहात तेय तेय इलिगल तांकांय बी पीडब्ल्यूडी नोटीस दिला काडचे म्हण पूण ते काडना म्युनिसिपालिटी तुजे ऑपोजीट कोंकण रेल्वे स्टेशन नावेली सायड आख्या फुटपाथाचेर आहा पळय 3 काय 4 जाणां कितें परमिशन आहा ते परमिशन फुटपाथार कशें दिलें तें खबर ना पूण आसा 10-12 एकदां काडपाक गेल्ले ते काडटा आसतना तांकां फोन येता आनी परतून येता ते सो हे सगळें मागीर सेम आमचे हे न्ही कितें तें ओल्ड रेल्वे स्टेशन आहा थंय ते कामाक दिसता कोणाकडे परमिशन सुद्दां घेता हांगा परमिशन घेतलें आसतलें ते परमिशन न घेता आसतना घातल्या तेंच सांगता तुका सो हांकां बेस्ट तूं वच रे थंय घाल असले ओरली सांगतात आनी ते बाबडे इतले खर्च करून घालतात आनी मागीर फायनली हे भाशेन सुक्या बरें ओले वयता म्हणटा तशें जाता पळय सो त्या खातीर हांव मॅसेज दिवपाक सोदता ती ही की ह्या आमच्या तरणाट्यांनी जे आपलो धंदो करपाक सोदता तांणी हाजे असली कारस्थानान बळी पडचे न्हय कित्याक आनी मागीर हे भाशेन तुमकां त्रास जातलो पूण सगळें हे म्हाका सांग हाका फकत आमदारच जबाबदार म्युनिसिपालिटी आसा कावन्सील आहा सगळे आहा सो ते कितें करता पळय कावन्सील कोण कितें आसूं पण फायनली कोण कंट्रोल करता कावन्सील आजच्या दिसा सुद्दां आजच्या दिसा ताजोच कावन्सील आनी हांव तो हो जो एग्जाम्पल दिलो तुका स्वता चेअरपर्सन इनॉग्रेशन करता एक हेजे ऑफिसाचे आनी ते ताका बंद करपाक लागून कोण सांगता आरटीओ कोण पावयता थंय चलन दिवपाक समजला नॉट इवन ऑन द रोड भितर पार्क केल्ले आहा तांकांय तुमी चलन दितात सो फायनली कंट्रोल थ्रू द चीफ ऑफिसर कोण करता म्हणून कोणचो आमदार करता आनी तेच जाय आज आमी कितले फावटी हाज्या पयलीं बी पळयल्ले आहा हांगा खंय ते विशांता सायडीन दिवाळी टायमार हें घातिल्ली स्टॉल्स घातिल्ले ते ट्रेडिशनल घालतालीं बाबडी गोंयचे गोवन पुलीस वचून ते डिसमेंटल करता म्युनिसिपालिटी सुद्दां न्ही आयतारा बाजार चालू आसता तो कोण पावना चोर बाजारा कडेन कोण पावना समजला सामकें म्युनिसिपालिटी नाका मुखार सो हे कोण हें करता हेजेर कोण येना कोणाचो हात आसा आनी कोणाचें प्रोटेक्शन आसा सो हे भाशेन तूं इलिगल कर पूण म्हजे बरोबर राव हाजेर तो सर्वायव जाता आतां आमी ट्रेड लायसन्साचेर उलयता पळय आतां आरटीआय बी जायते काडला आतां हितून आमकां दिसून येता की एक टायमार फातोर्डा हें तुमकां एक इंट्रस्टींग आसतलें फातोर्डा चड प्रिमायसिसां ट्रेड लायसन्स आसा मडगांव कंपेर केलें जाल्यार समजला सो त्या खातीर ताका कांयच फरक पडना कमी फरक पडटा अशें म्हणटा दिसता ताका दिसता कमी फरक म्हळ्यार थोड्या लोकांक इफेक्ट जाता ट्रेड लायसन्स हायक केलो आसा कित्याक ह्या सगळें इलिगल आसा तांकां ट्रेड लायसन्स ना सॅनिटेशन फी कांय ना सो हेंच जावन आसा थोड्या लोकांक खरें सांगपा म्हळ्यार जे फारी करता ते बीजेपीक सामके हें दिवन वायट उतर उलोवन ते पयशे फारी करता हे एक्चुअल फॅक्ट सांगता कळना 1500 आहलो ते 22,000 कितलो फरक जालो तो पळय आनी हें कांयच फरक पडना दुसरें आनी एक सांग म्हाका जेन्ना ही नोटीस हाणें आमचे काशीनाथ शेट्टीन कंप्लेन केली कलेक्टरा कडेनय ताणें कंप्लेन केली कलेक्टरा कडल्यान नोटीस येवची न्ही हाजे खातीर प्रयत्न जातालो अशे तरेचो एक आसा सो तुका तथ्य दिसता तुका
आता आता पळय कलेक्टरान आपली जी लिगल बाजू आहा ती ते हेजेर ती क्लियर रावली कित्याक हायकोर्ट पिटिशन तेणी रिफर केल्लें आसा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी एनक्रोच जाल्ली आहा ती रिफर केल्ली आसा सो फायनली कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग समजलं हाव फार ही जी ऑर्डर एक्झिक्यूट जातली ती आमकां खबर ना कित्याक हेज्या पयलीं कलेक्टरान आनीकूय ऑर्डर दिल्ली आसा तुमकां खबर आसा पॅरागॉन समजला ती अनसेफ बिल्डिंग म्हणून पॅरागॉन कित्याक म्युन्सिपालिटी आमचे मोती दोंगर मोडून उडयतले म्हणून गव्हर्मेंटानूच हायकोर्टाक हे दिल्ले आसले ताचे फाटल्यान तो अगरवालाक के अगरवालाक हाडून हांगा चीफ ऑफिसर केलो ताणें नोटीस काडल्यो आनी मागीर कांय ना सो हे भाशेन आतां ती ऑर्डर दिली ती फरी ती आपली क्लियर रावली फाल्यां म्युन्सिपालिटी ऑर्डर घडोवन दितली तांकां काड म्हण पूण फायनली इम्प्लिमेंट कोण करतलो सपोज काडूं ना तो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा आनी केन्ना सुमार इम्प्लिमेंटेशन जातलें हो एक प्रश्न उरतलो कायम टील इट इज एक्चुअली रिमूव सो पण मागीर हाजेर उपाय कितें म्हणटा कशें हे करपाचें ना फायनली आतां सपोज म्हणटा काशिनाथ शेट्टी फाल्यां कोर्टाक गेलो की इतली आसून काडूं ना सो त्या टायमार इमॅजिन कर की ह्या 7 स्ट्रक्चरा लागून एंटायर मारगांव कितले लोकांक इफेक्ट जाता तो जवळपास 1200 सुमार आहा एक्झॅक्टली कित्याक जो हायकोर्ट ऑर्डर जी 148 दिस इज नॉट माय म्युन्सिपालिटीन काडिल्लोच हो तो 1200 सुमार हायकोर्ट ऑर्डर 148 ऑफ 97 हे खंयचे पिटिशन वास्कोचे कोणा लागले आख्खे गोंयभर लागले सो हेच सपोज हे केले इग्नोर करपाक केले आनी काशिनाथ शेट्टी सपोज हायकोर्टाक गेलो समजला हे आख्खे गोंया लागतले मडगांव सोडूच आनी सगळ्यांक मार बसतलो एक म्हाका आतां तुका डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता की हे जे इलिगल जाता तातूंत भितर कांय म्युन्सिपल कावन्सिलरूय इनवॉल्व आसात आसतले एक तर अशें की थोडे म्युन्सिपल कावन्सिलराचेच हे आसात शॉप्स आहात आनी तांचे सबलेट केल्ले आसात पार्टी तुमीच पॉयंट आउट केल्ले चेअरपर्सन सांगता म्हणून आपल्या कडेन 3 गाडी आसा म्हणून समजला तोय बी हँडीक्राफ्टाचेच ते कशें सुमार आनी म्हाका याद एक जाता ट्रॅफिक सेलान म्हाका सद्दां तेन्ना शिरवयकार आशिल्लो त्या टायमार तेणें क्लियर डायरेक्शन दिलें थ्रू द कलेक्टर समजलें की एनी जंक्शन ताका 100 मिटर्स लागीं कांयच स्ट्रक्चर दिवचें न्ही म्हणून समजा इतली स्पेसिफीक हें दिल्ली सजेशन दिल्लें पूण खंय कोण आयकता सांगपा म्हणून चड गाडी येता ते जंक्शनाचेरूय येता फायनली ट्रॅफिक प्लस आतां तो ते हाका लागून सद्याक मडगांव जर भितर सरतलो जाल्यार तुका दिसता एक सरप भितर कशें काय म्हणून एक वडच्यान तुगेले हे गाडी रस्त्याचेर पावले आहा दुसरे वडच्यान प्रॉपर पार्किंग फॅसिलिटीज ना म्हणून रस्त्याचेर गाडयो लायिल्ल्यो आसतात ना आतां कितें जाता थंय गाडी जेन्ना आतांच हाकेचें सांगता तुका ते फुटपाथार आसा लोक रस्त्यार रावन शॉपिंग करता समजला आनी एज इट इज तो जंक्शन इतली किओस जाता न्ही समजला सो ते सगळे एडिशनल ट्रॅफिक थंय जर एखादी जर इव्हेंट कितें जालें आनी फायर ब्रिगेडांतल्यान असली जर सिच्युएशन आसलें जाल्यार म्हाका दिसता ते कितें जातलें हाजें आनीक हें करपाचें ना सेम हांगा कोमा रेल्वे गेटी कडेन ते गाडी आशिल्ले कारणान सगळे ते ज्यूस सेंटर आनी कितें आसा थंय सगळी सोड आमचे आतां व्ही हे आसा पळय वालोलीकार हे आहा आमगेलो आमगे ते हे आहा पळय इगर्ज आहा पळय आमचे थंयच्यान येता आसता ग्रेस चर्चे कडेन येता आसतना थंय पळोवपाक जाय तुका निमाणे कडेन तुका दोनूय वटेन इतले गाडयो पार्क केल्ले आसा की तुका गाडी काडपाक मेळना तुका आतां हांगा ट्रॅफिकाचे उलयता आसतना आतां बाटा टू ओल्ड हरी मंदीर ह्या रोडार ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे आसा पळय तुमकां याद आसतली बाब गुरुनाथ केलेकर बाब सद्दांच कंप्लेन करतालो भायर सरो मेळना म्हणून आज पासून थंयच काय ना आनी थंय आरटीओ पावना समजा इतले हेवी ट्रक्स सुद्दां येता सगळे ब्लॉक करता थंय आरटीओ पावना पूण नेक्स्ट लेनीक जो कोण प्रायवेट आसा रोडार सुद्दां ना सेटबॅकां आसा थंय आरटीओ येवन हाजेर हे जर ही असली जर मस्तीपणां जर काबार जावपाक जाय तुका दिसता की आतां आपल्या हायकोर्टान आनीक एक्झिक्युशनात सेल स्टार्ट करपाक जाय काय म्हणून ते जातलेच हे भाशेन सपोज हें करपाक लागले न्ही मनमानी करपाक लागले प्रत्येक हे जाल्यार एक 1.8 ते 148 ऑफ 97 परतून रिवायव जावन हे आनकडे सेम जातले आनी अननेसेसरी लोकांक सगळ्या लॉसांक घालून उडयतले सो ह्या हाजेर आमी ही आमची फर्स्ट ऑफ ऑल 148 ऑफ 97 ऑर्डर जाल उपरांत मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान तर एक सुद्दां गाडो ऑफिशियली दिवना पूण गाडी कितलेशे येयले
आता नाजाल्यार 1200 गाडये लावल्यात नाही गेले. सो तुमकां हेच गाडी दिवपाक हेच नाशिल्लें, रायटूच नाशिल्लो. आता हे हँडीक्राफ्ट्स आयले ते फाटल्या दारांतल्यान येयल्ल्या भाशेन जालें. पण एक्च्युअल अलॉटमेंट एक कडेन आसा आनी हँडीक्राफ्ट्साचे जर गाडी असले ताका म्युनिसिपालिटी कडल्यान ट्रेड लायसन्स काडपाक नाका. काडले हा नाही तेच सांगता तुका. सो एक्च्युअल एलोकेशन खंय आनी एक्च्युअल प्रेझेंट लोकेशन खंय तें व्हेरीफाय केलें नासतलें न्ही. सो हें मागीर सगळें आयडेंटिफाय जावपाक लागता. लास्ट टायम जालें तशें एक रोडा प्लॅन हायकोर्टान दिवपा पडलो, कितले मिटर आसा कितले भायर आसा तुमकां खबर आसतलें. इवन मार्केटांतले रोड एक्च्युअल प्लॅन हायकोर्टान मागलो आनी ते पॅसेजीस क्लियर करपाक लायले. पण आतां स्टेटस सेम जाल्लो आहा वॉटेवर इट इज. सो ह्या हाजेरच आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक ह्या चर्चेंतल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें की हो फकत एक 7 गाडे किंवा 25 गाडे हाचो प्रश्न न्ही, हो टोटल मडगांवचे सिच्युएशन ताजो प्रश्न. इवन मडगांवचे न्ही, टोटल गोंयचें सिच्युएशन कशें आसा आनी हाजो इफेक्ट कितें जावपाक. एकदां जेन्ना हायकोर्टान जो तो आदेश काडलो तातूंत भितर रिहॅबिलिटेशनाचे जरी भाग आसला तरी एकदां जेन्ना ते गाडे काडले तेन्ना लोकांचे इतले हाल जाल्ले की थोड्या जाणांनी केप्यां एकल्यान जीव दिलो. अजून पासून पळय रविराज हॉटेला भायर थंय एकदा अलॉटमेंट जावंकूच ना. तो बाबडा सकयल आसा ब्रिजा पोंदार पेपर पेपर वेंडर सारकें एकटो आशिल्लो पेंग्विना भायर. तो म्हाका सो आय डोंट नो वेदर खंय आसा पण जाणटो बाबडो. कितलेशे लोक अलॉटमेंटूच जावना. कोणाक हें आशिल्लो इन्फ्लुयन्स आशिल्ले ते खंय खंय बसले हांगा सिटी बस स्टँड जावं रॉयल फूड्स प्रायम लोकेशन घेतलें ते जाल्यार रोडारूच. सो त्या खातीर हांव फक्त आनी एकदां रिपीट करपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता मडगांवचे आमचे तरणाटे आनी नागरीक आसा ते असले शॉर्टकट मेथड्स जे तुमचे आमदार दिता तेजेर बळी पडनाका, कित्याक फायनली फायनान्शियल लॉस तुमकांच जातलो. सो हाजेर आमी एक म्हणटा उदो सकल परत हांव ताका हें करता की ह्या हातूंत फकत एक आमदाराकच दोशी दवरून जावचें ना, कारण टोटल प्रशासन हाका दोशी दवरचें. आनी आमदार कोण मेन म्हणटा तुमी एक्झिक्युशनाक जर ऑफिसर आहा जाल्यार एक्झिक्युशन ऑफिसर जर जबाबदार ताका. एक्झिक्युशन ऑफिसर आसा पण एक्झिक्युशन ऑफिसराक प्रेशर कोण करता. प्रेशर कोण आरटीओ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी येवन चलन दिता. हे तुका दिसना प्रेशर कोण करता. आतां तशें जाल्यार लास्ट म्हणटा परत हायकोर्टान इंटरव्यून जावचें पडटलें आनी हायकोर्टान हायकोर्टान म्हणल्यार बी तुमी जर करना जाल्यार तुमकां आमी धरतले. त्या दिसा तशें जाल्यारूच म्हाका दिसता हे सगळे सिच्युएशन जाग्यार येतलें. सो ह्या जाग्यार आमी हांव जे आमदार म्हणटा हांव फक्त सांगपाक सोदतां की लोकांनी घेवचे गाडी मेळटा कितें घेता बिझनस घालपाक एक हें मेळटा जाल्यार ते कायदेशीर घेयात. ताका इन्सिस्ट करा बाबा आमकां कायद्यान दी तूं आनी घ्या. आमदार दिता गाडी दिता म्युनिसिपालिटी रे. आतां हातून कोण दिले कोणे आतां तुका हांगा हँडीक्राफ्टान दिले ना. हँडीक्राफ्टान दिले गाडी थंय नाशिल्ले ते दुसरे कडेन आशिल्ले. हांगा कोण दिले पीडब्ल्यूडीन दिले. हांगा कोण दिले कोणे घालून पीडब्ल्यूडी कोणे घालपाक लायले. एक ऑथॉरिटी म्हण आसता न्ही. अरे तूं जेन्ना मडगांवचो आमदार सांगपाक शकता जब तक मैं हूं कोई हात लगाने का मजाल नाही. हाजो अर्थ कितें जालो हेंच सांग तूं म्हाका आतां. सो हाजो अर्थ एकच आता अशें जर सिच्युएशन आसलें जाल्यार हांव म्हणटा तशें आतां हायकोर्टान डायरेक्ट इंटरव्यून जावचें पडटलें आनी स्थिती जाग्यार हाडचें पडटलें. इतलेंच म्हणून ही आमी चर्चा थांबयतात. सयो देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.